सुरुवातीक आम्ही गीत गाऊया. 826 पेज 13. 826. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हे खुशालकायेची सांज हांव आवडयतां. आनी हे मिसाचे भेटेक तुमकां सगल्यांक येवकार. आयज खेरीत भाशेन हे मीस आमी भेटोवया आनी मागुया. वानसियो, कुंभया मोरोड आनी सोर्वे ह्या वाड्यांत रावतल्या आमच्या भाव भयणी पासत खेरीत भाशेन मागुया. देवान बरी भलायकी तांकां फावो केल्या पुरो म्हणो. कुडीची तेच भाशेन ओतम्याची सुबाम आशिर्वाद आनी बेसांव तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर पडोवन दिव म्हणून खेरीत भाशेन खतखत्यान आयज आमी मागुया. आनी तेच परी आमची खाजगी इंतेसांवां, आमची मागणी ह्या पवित्र आल्तारा मुखार आयज आमी दवरुया. देवान आमच्या जिवितांत जायत्यो चोरयां केल्या, जायत्यो मिलाग्री केल्या. देखून आमी देवाक दिनवासून फावो. हेंच दिनवासणेचें मौन घेवन खेत भाशेन हे मिसाचें बलिदान आतां आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यान आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव कोत्ता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून समाजांत सोहोबागेलीपणान पावल मारुया. आमी समाजीक मनशां. समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा.
जायत्या भाग्यवंत मनशांनी संवसारी गिरेस्काय आनी आपणाक मेळ्ळेली पदवी सोडून समाजाच्या बरेपणा पासत वापुरली आनी हे तरेन समाजान सहभागिलीपणान ती जियेली. जेजून संवसारी जिवीत जियेतना सदांच बापाची खुशी केली. जेजूचें जिवीत, ताची शिकवण आनी ताचो वावर दुबळ्यां, पदवी आनी होक नांद तसल्यांची सेवा चाकरी करूंक फुडें गेलो. आमी समाजांत नदर मारल्यार जायते वायट अत्याचार कोत्ता तें आमकां दिसून येता. जावं ते धर्मा विशीं, राजकीय फुडाऱ्यां वाटेन, सोयिंबा वो सृश्टी संबंदी. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटाचेर निशेध मारूंक, समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार आमी चलोंक जाय. पूण जायते पावटी एक वांकडें पावल मारून आमी वांकड्या रस्त्याचेर पावता. काळोखांत आमी सांडटा, पातकान आमी पडटा. ह्या वेळार सगळ्या उणेपणाचो आमी उगडास करया. पातकांची दूख आमी धरुया आनी देवा कडसून बोगसणें आमी मागुया. सुरवातेक देवान आमकां आपल्या सारकाची आनी रुपाची रचली आनी जण एकल्याक एक सारको होक दिलो. जायते पावटी हांवें पेल्या सवें देवाचे सारके आनी रूपपणाचे सुवातेर हो काळो वो गोरो, व्हडले जातीचो वो धाकटे जातीचो, गरीब वो गिरेस्त असले चिंतप मनान घालून समाजांत गरजेवंताक सहभागीपणान पावंक चुकल्यांक आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकर. जोरूय आमचे धर्म वेगळे वेगळे, पूण आमी सगळीं मनशां एकूच हाडा मासाची. आमच्या वेगळ्या वेगळ्या धर्मा संस्कृताये वरवीं आमी जायते शिकोवंक पावता आनी सहभागिलीपणान जिवन समाजांत बरेपण हाडूंक आमी पावता. पूण सहभागिलीपण पाटी दवरून आमचोच धर्म बरो असलें चिंतप धरून आमी नवो समाज बांदूंक विसरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. आधुनीक काळार आमी समाजांत नदर मारल्यार जायतो आमकां समाजांत जायतो दुरुपयोग जालो पळोवंक मेळटा. अदीक करून झाडां कातरप, डबल ट्रॅकींग, कोल मायनींग, एंटी कन्वर्जन लॉ, तशेंच इगर्जो, देवळां माश्चीत मोडप. ह्या समाजीक वायटाचेर सहभागिलीपणान नीस मारचे सुवातेर आमी ओगी रावून हात कोवलून बसून ह्या निसोतनाच्या निर्णयाक सांगात दिला. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. आनी सोर पदवेदार देव आमचे काकलूत आमकां आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. प्रार्थुयाम. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांच्या उजाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चोरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन सांद्योगाक पवित्र सोबेक तुवें दिल्लोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती स्वर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें
पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घोराच्या उमऱ्याशी पावतोस कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपोटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मोदें ओंतोर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. वेदीचेर पोरयान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोद केल्ले भावार्थी तोटाकले. कित्याक ती आठोय भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हळें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडो येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. Q6 पेज 168. Q6. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes Kortam, 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 soy Donia amci kaza, Xevunk tuja putaci udra. Casa, eu tuja putaci udra. Soy sorbes Kortam, soy sorbes Kortam, soy sorbes Kortam, soy sorbes Kortam.
Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy soy. Sorbes portum cein, sobe asum. Tuci sobeyasu. Marco pormone, Jezu Christa cein, Ekvott'am. Uima Tuka somya. ते जेरिकेक पावले आणि जेजू आपल्या सिसांक घेवन आणि लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक थावन भायर सरतालो. तेन्ना बार्तिमेव म्हणजे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो ओशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर ये शिकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली. आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान यें. Akari Tuka Krista. मोगाच्या भावा भयणीनो, फाटल्या दिसांनी तुम्ही सोशल मिडिया फादर फिदेलिस मोसनेकी हाचे विशीं न्यूज आयकलाच आसतलो. फ्रांसिस्कन फ्रायर तो परदेसांत न्यू जर्सी म्हणटा त्या गांवांत एक क्लिनीक आसा आनी थंयसर जायतीं तरणाटीं चेडवां तेच भाशेन बायलो थंयसर त्या क्लिनिकान वेतालीं. कित्याक लागोन? गोरपाट करूंक, एबॉर्शन करूंक. जायतीं जाणां थंयसर तीं वेतालीं. आनी देखूनच फादर फिदेलिस तांकां समजावंक सांगोंक की तुमी काडटा तो एक जीव, इनोसेंट जीव, भुरगो तुमचो, कुशव्याचें फळ. तुमी ताका मारूंक फावना, जल्माक हाडूंक जाय, इनोसेंट भुरगो तो. हें सांगून दिवपाक तो थंयसर वचोंक सोदतालो. आनी एक दीस खुरीस घेवन तो वाटेक लागलो. आपलें पावल ताणें मारलें आनी ताका तेंको दिवपाक ताच्या सांगाता थोडे जाण एकठांय जाले फादरा बरोबर वचपाक. पूण जेन्ना फादर हो खुरीस घेवन हें पावल तो मारता, ताच्या पावलांक आडखोळी घालपाक हेर संवसाराचो लोक एकठांय जाता. व्हडले तोकटे घेवन, व्हडले व्हडले तोकटे घेवन, माय बॉडी माय रायट, माय बॉडी माय चॉयस फॉर अबॉर्शन. सगलो लोक थंयसर एकठांय जाता ह्या फादरीक
रावोवपाक, स्टॉप करूंक. फादर तांकां जायते सोजमायता पूण कोणूच आयकना. आनी आखेर एक पुलीस येतात आनी फादराक ओडीत वतात, खणखणीन घालतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, फादर फिदेलिस म्हणटा तो एक खुशालकायचो समाज बांदून हाडपाक भागेलीपणान एक पावल तो मारतालो. सुरवात ताणें केल्ली, काळजीदारपणान हें पावल ताणें मारलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां हेंच सांगून दिता. जेजूच्या पावलांनी चलून समाजान सौभागेलीपणान पाऊल मारूया. आयचो विशय जावन आसा. आयचो विशय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना एक सुपुल्लें भुरगें जल्माक येता, कितली खुशालकाय त्या कुटुंबान भोगता न्हय. इतली खुशालकाय आवय बापायक मेळटा. आनी जेन्ना दीस धांवता, हें सुपुल्लें भुरगें वाडत वता. आनी एक व्हडतो खुशालकायेचो दीस जेन्ना हें सुपुल्लें भुरगें आपणाच्याच पांयांचेर उबें रावता आनी पयलेच फावटी एक पावल तें मारता. कितली खुशालकाय आवय बापायक. तुमकां घोडेक उगडास आसतलो जेन्ना तुमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यान तें पयलेंच पावल मारलोलें तें. कितली खुशालकाय तुमी अणभवलोली आसतली. हें पावल चड म्हत्वाचें. कित्याक लागून? जेन्ना ह्या पावलाक बरें मार्गदर्शन मेळटा तेन्ना हें पावल बऱ्या रस्त्याचेर पावता. पूण जेन्ना ह्या पावलाक बरें मार्गदर्शन मेळना तेन्ना तेंच पावल वायट रस्त्याचेर पावता. वायट रस्त्याचेर पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी तरणाट्यांचो एक जमो चेडे चेडवां बर्थडे सेलिब्रेट करपाक एका हॉटेलान गेल्लीं. दनपारची जेवण जेवण खुशालकायचो वेळ सारूंक त्या हॉटेलाचेर तीं गेल्लीं आनी जेवण करतालीं. आनी जेवण करता आसतनाच हॉटेलाचो वेटर येता आनी तांच्या टेबलाचेर हुक्का म्हणटा तें आयदन दवरता. तुमी जायते जाणांनी पळयलां आसतलें हुक्का म्हणटा तें कितें. एक कार्बो असो आसता, ताका एक पायप आसता आनी तें पायप तोंडान धरून तुणें तें स्मोकिंग करूंक जाय. आनी हो वेटर म्हणटा, आयज तुमचो खुशालकायचो दीस देखून हॉटेल हें तुमकां फ्री दिता, वापर करात, यूज इट. पूण ही तरणाटीं चेडे चेडवां एका मनाचीं आसलीं. ती त्या वेटराक सांगतात, आमकां ताची गरज ना म्हणून. आमकां तें नाका, तें तुज्यान व्हरोंक जाता, पाटी व्हरोंक जाता. आनी ते ताका काडूंक लायतात. तांच्या सरभोंवतणी लोक आसलो, सगळें पळयतालीं तीं. तेन्ना हो लोक तांकां ह्या तरणाट्यांक शाबासकी दितात. आनी खुशालकायचें जेवण जेवन ही तरणाटीं भुरगीं आपल्या घरा परत वेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें हांव सांगूंक सोदतां, हो संवसार आमकां भुलयता. वायट रस्त्याचेर पावल मारूंक आमकां फुसलायता. आमच्या दोळ्याचेर तो पानां बांदता. आनी जेन्ना आमचें पावल चुकता आमी कालोखांड सांडटात. आमकां कांयच दिश्टी पडना, आमी कुड्डी जाता. हो संवसार आमकां कुड्डो कोत्ता. पूण उगडास दोरात मोगाच्या भाव भयणीनो, वी आर क्रिश्चियन्स. वी पोज अ चॅलेंज टू दीस वर्ल्ड because we are a ray of hope to this darkened world, to this blind world. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता, शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता. असलोच एक कुड्डो आसलो. कोण तो कुड्डो? बार्तिमेव. ताचे विशीं आमकां कितें कळोन येता? तो कुड्डो आसलो आनी एक भिकारी आसलो. रस्त्या देगेर बसोन भीक मागतालो. इतलेंच न्हय, एके भाशेन आमच्यान सांगोंक जाता, तो फुटक्या नशिबाचो आसलो. वाय? बिकॉज ही कुड नॉट सी द कलर्स ऑफ दीस वर्ल्ड.
आपल्याच आवयचे व बापायचे मुखामोल ताणें पळोवंक नासलें, तांचो हांसो ताणें पळोवंक नासलो, मोग कितें तें ताणें देखूंक नासलो. असल्या फुटक्या नशिबाचो बार्तिमेव आसलो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण ताणें आपणाच भितर गोडेक चिंतलां आसतलें, इतलीं वर्सां हांव ह्या रस्त्या देगेर बसोन भीक मागता आनी फुडलीं वर्सां म्हजें जिवीत भर हांव हेंच जिवीत जियेतलो अशें. पूण ताच्या काळजांत एक आवाज आसतालो सदांच ना म्हणून. कारण ताणें जेजूची खबर आयकल्ली, कशे भाशेन जेजून कितल्याशाच कुड्ड्यांक देखोशें केल्लें, भेऱ्यांक आयकोशें केलें, मोन्यांक उलोवशें केल्लें, थोट्यांक चलोवशें केल्लें. एक बोरवोसो ताच्याय काळजांत आसलो. आनी देखूनच जेन्ना ताका कळोन येता की जेजू ते वाटेंतल्यान पासार जावन वेतलो, तेन्ना तो कितें करता, रावता. आनी जेन्ना जेजू चलोन वेता तेन्ना व्हडल्यान बोब मारता, म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. इतलीं वर्सां तो बोब मारतालो, तो भीक मागतालो, बोब मारतालो लोकांक कडेन, भीक मागतालो जेवणांक. पूण आयज तो बोब मारता, उलो कोत्ता जेजूक, भीक मागता काकलुतीची. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेन्ना तो बोब मारता, उलो कोत्ता जेजूक, संवसार कितें कोत्ता, संवसार ताका म्हणटा हो राव, ताका बोबाट कोत्ता. इतलो बोब कित्याक मारता, कोण तुजें आयकतलो, तुजो उलो कोण आयकोचो ना. इतलें बरें करून कितें मेळटा, इतलें देवाक उलो मारून कितें मेळटा, कांय मेळचो ना तुका, तूं तसोच वगो राव. हे भाशेन संवसार आमचो ताळो, आमचो आवाज चेपून दवरता, सप्रेसीस द वॉयस. मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण उगडास्तोरात जल्म दितली आवय आमकां विसरत, पूण सर्गींचो देव आमकां विसरचो ना. आनी देखूनच जेन्ना हो ताळो, हो आवाज, हो उलो जेजूच्या कानार पडटा, जेजू कितें म्हणटा, जेजू तांकांच म्हणटा, तुमी वचात आनी ताका आपयात, म्हजे सळशी हाडात. तो कुड्डो आसलो. This is the mission. This is very important, this sentence. Jesus is telling the people to go and get the blind to him. आयज काल मोगाच्या भाव भयणीनो, कितलेशेच असले कुड्डे आसात आमच्या समाजान, वायट व्यसनांक सांपडल्यात, सोऱ्याक, ड्रग्साक, सिगरेटींक, असले कुड्डे पावल चुकोन वांकड्या रस्त्याचेर पावल्यात, काळोखान सांपडल्यात. तांकां परत हाडपाचो कायदो आमचो जोण एकल्याचो, हें एक मिसांव. बिकॉज वी पार्टिसिपेट इन द मिशन ऑफ क्रायस्ट, द मिशन दॅट इज गिवन टू अस ड्युरिंग बॅप्टिझम. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना बार्तिमेस जेजू सळशी येता, जेजू विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी तेन्ना बार्तिमेस भावार्थान जेजूक म्हणटा, म्हाका जाय तुवें परत म्हाका नदर दिल्लीशी. भावार्थान तो मागता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, बागेवन पेद्रू जेजू विशीं खबर सांगतालो, लोकांक प्रवचन करतालो, सांगतालो कशे भाशेन तुमी भावार्थान जेजूक मानशात जाल्यार तुका बोगसोणें मेळटलें, पेकोणी मेळटली. ज्या लोकांनी हें मानून घेतलें, जेजूचेर सोत मारलें, भावार्थ दवरलो, तांचेर पवित्र आत्मो देंवता. ती पवित्र आत्म्यान भोगतात आनी आठव्यो भासो उलोवंक लागतात. They were moved by the Spirit. They were filled by the Holy Spirit. This is the grace that faith gives us. Faith is not thinking that God can help us. Faith is believing that God will help us. भावार्थान बार्तिमेव जेजू कडेन मागता आनी भावार्था पोरमोणे ताका मेळटा. देखूनच जेजू म्हणटा, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला,
वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली. ताका नदर आयली. तो कुड्डो आसलो आनी पयलेच फावट ताका नदर आयली. खुशाल तो जालो. ताच्यान परत वचोंक जातालें ह्या समाजांत आपल्या इश्ट मित्रांक मेळोंक, आपल्या सोयऱ्यादारांक मेळोंक. पूण तशें ताणें करूंक ना. तशें ताणें करूंक ना. तर कितें तो कोत्ता? आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. जेजू वेतालो ते वाटेन ताच्या फाटल्यान तो गेलो. म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी तो चलोंक लागलो. कित्याक लागोन? कित्याक लागोन? इतलेंच न्हय, जेन्ना तो समाजांत भोंवतालो, ही बरी खबर, ही पेकोणीची खबर तो समाजांत सगळ्या लोकांक परगट कोत्तालो. बिकॉज ही वॉज बिकमिंग अ रे ऑफ होप टू ऑल द ब्लाइंड इन द वर्ल्ड, टेलिंग हाऊ गॉड हॅज हील्ड हिम. जेजून पेकोणी दिल्या, आपणाक बरो केला, ही खबर सगळ्या जाणांक तो परगट कोत्तालो. सौभाग्येली तो जालो आनी एके भाशेन एक पावल ताणें मारलें टू इन्स्टिल फेथ एंड होप इन दीस डार्कन्ड वर्ल्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हें जावन आसा एक आव्हान, एक चॅलेंज आमकां. फाटल्या दिसांनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कापुचिनांचो एक जमो जाल्लो, एक मेळावो आसलो. आनी थंयसर आमकां एक सेमिनार आसली, एक टॉक आसली. कशे भाशेन मनीस और ह्या सृश्टीचेर, पर्यावरणाचेर आनी मनशाचेर लेगून अत्याचार जाता. कशे भाशेन मनीसूच मनशाचेर अत्याचार करता हें सांगून दिवपाक हो सेमिनार आसलो. आनी उलयता आसतना जायते प्रश्न जाले. तातूंतल्यान एक आमकां समजणी आयकोंक आयली. कशे भाशेन जायते शिकलोले मनीस आनी जाणवायेन भरलोले मनीस फुडाकार घेतात, काळजीदारपणाचें एक पावल मारतात, निशेध मारूंक जें वायट घडटा ह्या संवसारांत ताचेर. पूण तांकां तेंको दिवपाक कोण फुडें सरोना. कोण फुडें सरोना. कित्याक लागोन? सगळ्यांक दिसता अशेंच, जो बरें कोत्ता तो उदकान बुडटा, जो वायट कोत्ता तो वाऱ्यार उडटा. जो बरें कोत्ता तो उदकान बुडटा, जो वायट कोत्ता तो वाऱ्यार उडटा. असो समज ह्या संवसारांत जाला. आनी देखूनच लोक म्हणटा हांव म्हाका देव सोमेस्तांक. ना मोगाच्या भाव भयणीनो, ना. आमी भाग्योन देवगाची देख घेवंक जाय. कशे भाशेन सौभाग्यलीपणान ताणें पावल मारलें ह्या समाजांत. दुबल्या धाकट्या सोवें तो जेजूचो रूपकार जालो. मोगा रस्त्यार तो चल्लो. तेच भाशेन आमी चलोवंक जाय. ही फिरगोज आमी बांदून हाडटली जाल्यार आमचे मदें एकचार, एकवट मोग आमी वाडोवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज खेद भाशेन जेन्ना ह्या नोवेनान आमी वांटो घेता, हीच कृपा आमी मागुया आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करया. जेजूच्या पावलांनी चलून समाजान सौभाग्यलीपणान पावल मारुया. आमेन. सगळ्यो बी रावया. आमच्या कालसान जायते आवडे आसात, जायत्यो गरजो आसात. ह्या वेळार ह्यो सगळ्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेचे वडील पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्री, तशेंच मोटवाशी
समाजांत जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपलें सहभागिलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी तुयार बाबा, ही मागणी आमचे राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्याक समाजाच्या बरेपणा पासत वेंचून काडल्यात हें सोत जाणा जावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशेध मारूंक आनी एकवट हाडूंक सहभागिलीपणान वावरूंक कृपा मागुया. दोयार बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयार बाबा, ही मागणी आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावून पिडेवंताक भेट करून आनी गोज्जेवंत भाव भयणींक आदार दिवन समाजांत सहभागिलीपण वाडोवंक कृपा आनी बळ मागुया. दोयार बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयार बाबा, ही मागणी आमी आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. समाजान चलतल्या वायटा विशीं हुस्को दवरून आमच्या फामिलींत तशेंच गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागिलीपणान वांटेकार जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयार बाबा, ही मागणी धन्या देवा, खालतीकायेन आनी लादविकायेन ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्या. आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं, तूं आमचो मोग कोत्ताय. बऱ्या मार्गार चलोवंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां फावो ती कृपा मेळोशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोनेक आमी गीत गावया. C38 पेज 44. C38. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को राता कोशे तुझो होय मो और गोट करू शुको बोसोग्ल्याक दिवो तुका सका सोय मोजे तुका हेंगाने Sogttam sor Mhojean, तुझे से कोर काशेले मुझे सुखे मुझे दुखे तोल मोले यादी साचे बाबोय नाची साकरी करू कुशाल काय तुझी वाटू Tukas Baba Sor Mhojean, Ika Tuka Hegane, Tukas Sotman'tam Sor Mhojean,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्कोर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मात्ता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहेन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन देवगाक तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Jezu velo, Jezu velo, Jezu żywą zalo, Jezu nowianie kolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत सेतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची ओदी करून आयज हे नोवेन भेटयतल्या वान्सियो, सोर्वे आनी कुमिया मोरोड ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची, पिडेस्तांची, जाणट्या माथाऱ्यांची, परदेसान वावर आनी शिकोप करतल्याची दया करूं म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये संगती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. याज जेजू वरवीं, याज जेजू सांगता, याज जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा, सोरवंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागोंक लायला. जायतीं आमची भाव भयणां ओदेक करून तरणाटीं, चेडे चेडवां एक वांकडे पावल मारून वायट रस्त्याचेर ती पावल्यान, काळोखान ती सांडल्यान. गरज आसा मागण्याची, आदाराची. खेद भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांचें मन उजवाडावन तांकां परत आपणा लागीं हाडूंक आनी फावो ती पेकोवणी तांकां दिल्या पुरो म्हणून खेद भाशेन मागता आसतना जेजून शिकयलें प्रार्थन ह्या वेळार भावार्थान व्हडल्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आयज आमकां जोण एकल्याक म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोवे आसूं. मोगान आनी आस्त्या तोंडान एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जो आमकां पेकोवणी दिता,
आमकां सुटका दिता, आमकां बापाची भुरगीं कोत्ता. तो जालो देवाचो मेंढरो, देवाची शेळी. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या खासनेत्रां गीत गावया. D22 पेज 59. D22.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवन सांद्योगान तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलोल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. Mhojea मोगाळ इश्टानो, नोवेना फुडें वेता तितली परब लागीं येता. आयज आमचो जालो 5वो दीस कुरपेचो, आमच्या फिगोर्जेच्या रेतिराचो, आमच्या नोवेनांचो, आमचे ओतमीक खुशालकायेचो आनी एकांतायेचो. We are so happy because we are very close to celebrate our patron saint, Saint Diogo. Hajir आमच्या Mhonnan आनी काळजान दिनवास आसात. जोमो 5 वांसियो कुमिया मोरोड आनी सोर्वे हे आमच्या वाड्यांतलो आनी वाड्यांतले भाव भयणां लोटून आयल्यान, वेगळी चोम्यांनी आयल्यान, सोहो बागेलीदारपणान आयल्यान. थँक यू सो मच. अंडर द लिडरशीप तुमचो ओतमीक गुरूय आयला, सगलीं तुमी आयल्यान शेबासकी आनी अशें जावंक आमची खुशालकाय वाडत वेता. तशेंच आयचो मुखेल यादनीक फादर कॅनेडी मेनेझस आमच्या सांगाता आसा आनी आमचो तो मोगाचो फादर सावियो सिल्वा. फादर कॅनेडी आमच्या गांवचो. येत फिगोर्जेन तेणी पयलीं पावलां मारल्यान भावार्थाची जेजू वाटेन. आयज तो जेजूक परगोडटा. कितलें दादूसपण कशें एके फिरगोजेची. आयज घडयेक तेची आवय बापूय भुरगीं सोयरीं आसात. तो घडयेक म्हणटा जायत म्हजो माय कोण, म्हजो पाय कोण. जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती म्हजी भाव आनी भयणां. You know, there is so much of beautiful feeling within us today. आमी सगलीं देवाचे वाटेन वेता. आनी आमचो फादर कॅनेडी मोंदेगिरी सोद्या आमच्या मोठाचो वडील तो. तसोच उपवडील आमच्या गोंयच्या प्रांताचो. व्हडलो वडील फादर वॉल्डायम, ताच्या फाटल्यान फादर कॅनेडी. सुपुल्लो कसो दिसता पूण तेची भुजां व्हडलीं हाय. पेज घेता. देवान ताका गुणांनी आनी शेगुणांनी नेटवयला. आमी चड खोशी तो आयज आमचे मदें आयलो म्हूण. फादर कॅनेडी तुका देव बरें करूं. मोगाच्या पातिवाक फादर सावियोक विसरूंक जायना. तो आमकां सगल्यांक आपुरबायेचो आनी सदांच मोगाचो उत्तलो. दिनवास आमचे सगल्यांक जोम्यांक जे परब तयारी करतात. मीस जाल्या उपरांत सगळी सफाई सुफाई करतात. कालूय केलां, आयजूय करतल्यात म्हूण बरवांसो आसा आनी फाल्यांय करतल्यात म्हूण अदीक बरवांसो आसा. You know, so many people come to see our church. बरें दिसता. लोक भायल्यान पळयता तांकां बरें दिसता. भितर कितें आहा तें पळोवंक सोदता. आनी आमची तर फिरगोज, आमची तर देवस्थान नितळ आसा. कितलें बरें. Let us keep our parish house, this house of God, clean and holy. आमचे दिनवास हावजी. You know, a little time in togetherness. काल जाले 4 corners. ते कितें सोजमोंक ना. 4 corners. You know, नी आयडिया काडटाय. 4 जाले
4 जाले आनी जल्दी 7 आयज कितें तरी येतेले वचुया भुरग्यांकूय घेवन इल्लो वेळ सारुया फाल्यां नोवेनांची तयारी करतात कॅटेकेटिकल एसोसिएशन एंड लेजन ऑफ मेरी आखेर करच्या आदीं दिसता न्हू you know the whole thing is coming up the Lord is blessing us आयज येयल्यान तशीं फाल्यां दुपोट येयात आमचे दिनवास सगल्यांक आमचे दिनवास पॅट्रिकाक लोक घरा आसा लोक काम करता Paul cannot come तांकां दिसता आनी तो सादेपणान वो वावर करता बेसांव पडूं फाटल्यान आमच्या जायतीं भाव भयण आहात यू नो दे आर बिहायंड तेंच्या हातीन बॅग आहा व्हडलें बॅग आहा दॅट मिन्स दे आर कम फ्रॉम वर्क शाबासकी तुमकां God bless you. Come, and the Lord will always be on your side, blessing you. Father Alakchan, आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक आमेन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
Bagion San Diogama pasot venotiko. Pratuyam. Sorpodvedar deva. तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र चवणान दादोशेक जाल्या बागिवून सांद्योगाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुरसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें.